प्रदीप डिकोस्टा जो आमचो वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशनाचो चेअरमॅन तसोच ताचे टीम आखी तसेच आमचे गांवचे कोर्तालीचे सरपंच कांसावलीचे सरपंच मागीर केलोसीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो आयज हांगासर आमी बस स्टॉप जें सान नीड आसलें आमकां आनी जेन्ना आमी प्रपोजल घातलो आमच्या प्रदीप डिकोस्टा जो प्रेसिडेंट आसा ताचे लागीं आमी प्रपोजल घातलो ताणें रोखडेच ताबडतोब हें ताचो जो प्रोसिजर आसा तो फॉलो करून आयज आमकां ताचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी खरेंच आमकां ताज्यान देव बरें करूं म्हणटा ते नेट्sch जी कंपनी आसा ताणें हो CSRचेर हो बस स्टॉप बांदलेलो आसा ताकाय हांव ताज्यान देव बरें करूं म्हणटा थंयसर हांगासर आमचे IDCचे फील्ड मॅनेजर आसा तेवूय आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे लोकांचो एक डिमांड आसलो कित्याक हांगासर बस स्टॉप आसप ना बस स्टॉप लागून भरपूर प्रॉब्लम जातालो म्हाका एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी चडसो हांगा लोक रावना पूण जे वर्कर्स आहा जे कामदार आसा आख्खे गोंयचे हांगासर आमचे भुरगे कामाक येतात ताका नीड आहले ताका लागून हें म्हाकाय दिसलें बाबा हें जाता तितलें बेगीन जावचें आनी आयज आमकां वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाचे तुवें आमकां हें बांदून दिलें आसा हांव ताका कालच्यान देव बरें म्हणटा सांगपाचें म्हणल्यार तुमी बरें विचारलें लास्ट टायम म्हजी 29th बर्थडे आसली डिसेंबर जेन्ना सीएम म्हणजे फंक्शनाक गेल्लो तेन्ना सीएमाक हांवें रिक्वेस्ट केल्लो कित्याक हांगासर आमकां केसरवाल टू टायटन जंक्शन हांगासर भरपूर आमकां ट्राफिकाक हें जाता प्रॉब्लम जाता हांगासर गर्दी जाता ताका लागून हांवें सीएमाक सांगलेलें जाता तितलें बेगीन आमकां फ्लायओवर एक दिवचो आनी तेन्ना म्हाका एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो सीएमा कडच्यान आपूण जाता तो म्हणपाक लागलो बरें हो जो हांवें प्रपोजल घातला तो प्रपोजल पर्सनल हो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक लागून न्हू आख्खे सावथाक लागता नॉर्थाकूय लागता हे लोकांक भरपूर हांगासर ट्राफिकाक जाम जाता ताका लागून इतलो व्हडलो ब्रीज बांदला आनी आमकां थोडोसो एक म्हाका एक 600 मिटर सुमार एक फ्लायओवर तो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा आमकां सोंपेपणी लोकांक वचपाक सावथ वा नॉर्थाक वचपाक सोंपेपणी जातलो आनी म्हाका सीएमान दिसा सांगलां जाता तितले बेगीन आपूण हो प्रोजेक्ट हो फ्लायओवर करून आपूण दिता म्हणून इन जून 2022 जेन्ना आमकां कळ्ळें की ब्रीज रेडी जाता म्हणून एक हांवें ऑनरेबल गडकरी MLA मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट गडकरीक लेटर बरयल्लें की हो फ्लायओवर आहा तो बेगीन कर कित्याक आमकां आतां सद्या गुण आहा जिमे कडेन ते थोडे तेंपान पावतली आमच्या एंकला कडेन गुण आहा ते थंयच्यान काडले हांगा घालतले सो ट्रॅफीक जॅम आहा ती उरतलीच आमकां त्रास सो इन दॅट ही हॅड रिस्पॉन्डेड दॅट ही वूड डू इट ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस and in fact they have already done the plans at that point of time but because of fund reasons they diverted what was planned for here to Porvorim for the increase. No major problem is there but people get stuck for maybe half an hour 45 minutes when the same time half an hour is good enough to get from here to Panjim. Today within 20 minutes you can reach Panjim but 20 minutes you will take at this junction only, so which is like it's the whole time is wasted. बरेच खुशालकायेचे दीस आमच्या कोर्ताली विलेजेसाक इनफॅक्ट बिकॉज आमच्या MLAन अपील केलें थ्रू द इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आनी ते सीन दॅट इट वॉज रियली आमचें जे पयलींचें बस स्टॉप आसलेलें वॉज रियली इन अ डिलिपिटेटेड स्टेट इट वॉज नॉट ओन्ली बिकॉज कम्युनिटर्साक हिंगा रावन बसीक रावपाक वॉट हॅपन्स इज जेन्ना थिंग आहली जायते एक्सिडेंट्स हॅड मिस जालो हाय कित्याक एक पाटी सिग्नल सुटली म्हणटरी साप्प करून येता आनी देन ते मुकता एकमेकल्याक सो आय रियली एप्रिशिएट MLA's this efforts to put forward this. I thank Mr. Pradeep DiCosta, who is the president of IDC Association, because tache follow up pirmane e zala. I also Netzsch. I'm also thanking on behalf of our villagers to the Netzsch company who has taken up this project. And as Mr. Pradeep and amche MLAn sangla, the flyover is really need of the hour because amche sogle raste bore zale that people are really facing hardship just to cross from that Kortalim to Verna. And I'm sure through our MLA's follow-ups and all, the government will really take up the work.